नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीक तुमकां सगळे येवकार. सद्याक गोंयांक वेगवेगळे म्हणजे कितें जालें त्याच काळाक अशे एक एक न्यूज येवपाक लागल्यात. एक वटच्यान कॅश फॉर जॉब स्कॅम आसा, दुसरे वटच्यान ते कुडचड्याचे बँक फ्रॉड आसा, ह्या वटच्यान मडगांवचे योगेश शेटकार हाणें मडगांव पालिकेक एक 17-17.5 लाखाचो घाल्ले टोपी हे आसा. ही जर प्रकरणां पळयल्यार हे दिसा दिसाक एक एक वेगळे वेगळे प्रकरण आमच्या मुखार येवपाक लागला. आनी आतां तर आनी एक मोठी गजाल मुखार आयल्या. हे योगेश शेटकार म्हणटा ताका अरेस्ट केला. ताणें खंय एक बोगस कंपनी सुरू केल्ली इन्वेस्टमेंट. सो ह्या सगळ्या हाजेर चर्चा करपाक आज आमचे भितर आसात. हो इश्यू जाणें लावून धरलो ते आमचे शॅडो कावन्सील ऑफ मडगांव ताचे अध्यक्ष सावयोबाब पुतिनो. सावयो येवकार. सावयो हे जर पळयलें हे सगळें तुका कितें दिसता पळोवपाक? एक सगळें जंतर मंतर टायपचें दिसता सगळें. जंतर मंतर परस व्हडलें मंतर जावन आसा. एक आमी जेन्ना सोप्याचे हें करताले, आय मीन फेरीचे इनकमाचे हें चलता आसतना हें दुसरें येता. आनी हें सांगपा म्हळ्यार ताच्या पयलीं आतां भायर सरता. हें 2022 कितें प्रकरण कितें एक्झॅक्टली? हे प्रकरण म्हळ्यार कितें, हो जो आमचो गव्हर्मेंट स्टाफ आसा योगेश शेटकर, ताणी एक फायनान्शियल कंपनी स्टार्ट केला. कंपनी म्हणतो कित्याक कंपनी सील बी केल्लो आहा पळय. आनी त्या कंपनीचें नांव देव रिच टेक्नोटिक्स फ्युचर वर्ल्ड. हो ह्या कंपनी अंडर ताणी इन्व्हेस्टमेंट घेतलेलो. ही ऑथेंटीक कंपनी काय बोगस कंपनी? हे बोगस वचपा जाय सांगपा म्हळ्यार. कित्याक हें आसपाक शकना. कित्याक जेन्ना तूं फायनान्शियल कितें हें करता, कंपनी जेन्ना करता, तूं कितलीशी परमिशन जाय पडटा सांगपा म्हळ्यार. आनी तूं पळय सदां तूं डायरेक्टर म्हण सायन मारता, वो डायरेक्टर म्हण सायन मारता, गव्हर्मेंट सर्वंट म्हण आसा. सो अंडर सर्वीस कंडक्ट रुल्स यू कॅनॉट हॅव एनी अदर बिझनस ऑर सर्वीस इन दॅट. सो कितें सो हातून कितें केल्लें आसा, आतां सपोज तूं 1 लाख ताजे कडेन डेपॉझीट करता, तो 1 लाख रुपया तुजे घेता, तुका रिसीट दिता पळय सामकी बरी कलरफूल. समजा तेजेर बरें सुद्दां तो ट्रान्सफॉर्मिंग लायफ्स ऑफ पीपल, प्रोवायडींग ऑपॉर्च्युनिटी टू क्लायम द लॅडर ऑफ सक्सेस. सो इतली सामकी इम्प्रेसिव्ह रिसीट दिता तुका, सगळे डिटेल्स घालून कशें फारीक केल्यार सगळे. आनीक मागीर एक स्टॅम्प पेपराचेर नोटरायज एग्रीमेंटूय सायन करता. समजला? आनी ते स्कीम कशी, तुवें आतां जो 1 लाख घातला, त्या 1 लाख 12 मंथ्सांक लॉक इन पिरियड म्हणटा. सो ताजे कडेन तो इन्व्हेस्टमेंट उरता. आनी आफ्टर 12 मंथ्स आर कंप्लीट, मागीर प्रत्येक दिसा तो तुका 1000 फारीक करता पर वीक, म्हणजे एवरी वीकली. पण 1000 पर डे म्हणजे आता 7 दीस जाल्यार 7000 तुका दितलो तो एवरी वीकाचो फॉर नेक्स्ट 365 डेज. सो तुजी 1 लाखाचेर तो 3,65,000 तुका फारीक करता दिसा एक वेळेस. दिसाक 1000. दिसा 1000. विदीन 1 इयर. आतां विदीन 1 इयर तुगे 1 लाख सपोज 3,60,000 जाता, कोणा येनाक जाला अशें. पण वायट दिसता आमकां की लोक जेन्युइन कितें आसा, वेदर इट इज रियली पॉसिबल, हे लोक हें करना, एनालायज करना. आनी हे भाशेन तुका हे कशें कळ्ळें, तुजे म्हऱ्याक कळ्ळें? हे आतां तें लोकांक कळ्ळें की आमी हो इश्यू लावन दवरलो आसा, जो फीज हेजे फेस्ताची फिजाची. सो कोण तरी तांकां सांगलें की आमकां वचोन मेळ्ळा म्हणून. तेज थ्रू आमकां मेळ्ळें. आनी आमी केन्ना कितें आसता, बेस्ट इश्यू घेना अनलेस आमचे कडेन प्रॉपर डॉक्युमेंट्स आसा शिवाय. सो आनी ते सुद्दां जेन्ना हें जून 22 सायन मारला एग्रीमेंट. सो जून 23 तेका 1,000 पावपा जाय आशिल्लो पर डे. सो जून 23 स्टार्टूच जावना 1,000. सो ते परतून तेजे बरें वचप आनी हें करप ना, दिता म्हण तेणी तांकां तशेंच बांदून दवरप. समजलां? जातली म्हण स्किम्स हें स्टार्ट जातलें म्हण पेमेंट. आनी ते रावताले आशेन मेळटलें अशें म्हण. कळ्ळां? आनी कंप्लेन करपाक पावनाय ते. पण आतां जेन्ना तांकां सगळ्यां कळून येयला की व्हडले फ्रॉड आसा म्हण, त्या टायमार आतां भायर सरपाक लागला. कितले जाण आसतले अशें? आतां आमकां मेळटा तशें 20-25 जाण सुमार आहा म्हणटा ते. समजलें? आनी एक म्हळ्यार कितें जाता, लोक हितून इन्वेस्ट करता, पूण मागीर तांकांच लॉस दिसता आमकां फसल्या म्हण. आनी तेन्ना भायर येवपाक सोदना ते. सो आनी म्हाका तेंच सांगलां म्हण आमकां लॉस दिसपाक लागलें म्हण, आमी कितें केलें काय म्हण, आमी कसलें हातून फसल्या काय म्हण अशें. सो तशें आनी नोटरायज केला. आतां नोटरी मुखार हो एग्रीमेंट सायन जाता. मडगांवचो नोटरी. पण नोटरी जर मुखार जाता, नोटरी असली हे काय पळयना. आमकां तेंच समजना सांगपा म्हळ्यार. आतां काल पयर स्टेटमेंट केल्लो आसा लॉ मिनिस्टरान, अलेक्स सिक्वेरान, की नोटरी जे असले बोगस हिंदू आसा तांचे टर्मिनेट करताले म्हण. सो असले साम ब्लेटंट तुमी डॉक्युमेंट सायन करता आनी तो तेजेर घालता बी सामके सायन इन फ्रंट ऑफ द नोटरी म्हणटा सामको.
आता आधार कार्ड बी सगळे लावून एक कशें तें कळना पळय इवन ते ऑफिशियली जे पेमेंट्स केल्ले आहा ते सुद्दां बँकाचे पासबुक धाडला तेणें ओके एकदां 75,000 आनी एकदां 30,000. पण सावयो आता तुजे म्हाऱ्याक लोक येतात किंवा तुका कळटा हय मडगांव तो योगेश शेटकार म्हणटा ताका 5 तारखेर अरेस्ट केल्लो हय आज 10 तारीख सारकें ताका जो पयलो रिमांड 7 दिसा रिमांड केल्लो तो फाल्यां काबार जाता हय आनी फाल्यां ताका कोर्टाक हे 7 दिसा भितर मडगांव पुलिसाक कळना हे काय समजना आनी तुका दिसता तुमकां आतां सपोज तुमी ताका अरेस्ट केलो हय एज पर वी मे बी रॉंग समजा तूं आनी हांव घडये ते लिगल फॉर्मेलिटी खबर नासतले पण एक खंय तरी आमकां दिसता की घडये ताजें सर्च केलें आसतलें ऑफिस सर्च केलें घर सर्च केलें कितें कितें आहा तें डॉक्युमेंट्स अटॅच केल्या सो हांकां पुलिसांक हे कसले डॉक्युमेंट अटॅच जावना तेच जाता सीज जावना तेच म्हणटा समजलें ना हे कोण सांगपाक शकता आनी सेकंडली आमी आज देखून सेम म्हणला आतां तो 6 म्हयने तो फरार आशिल्लो अशें म्हणटात जे कितले आमचे ओन म्युनिसिपल स्टाफ सांगता ते गांधी मार्केटान बी भोंवताले म्हण इवन गणेश उत्सवात 1.5 दिसा गणपती पावोवपा टायमार तो सारको नेटान नाचत पावपाक गेल्लो म्हण इतले सुद्दां आमकां सांगतालो समजला पण पुलीस सांगता की ताका स्टेशनार दवरलो म्हण बरें दवरलो न्ही आतां 6 म्हयने जेन्ना तो भोंवतालो पुलीस सांगता ते प्रमाणे तो ह्या स्टेशनारसून त्या स्टेशनार महाराष्ट्रा टू कर्नाटक असो भोंवत आशिल्लो पयशे म्हणटा ते डायवर्ट जाल्यार लोनाक गेले म्हण सो लोनाक गेले म्हणटकीर तेजे कडेन आनी पयशे ना जे 3 लाख खंयच्यान उबे केल्ले ते फारीक केले म्हण सो हाजो अर्थ जालो की ताजे कडेन पयशे नाशिल्ले सो ताका ताजो डेली खर्च करपा फॉर लास्ट 6 मंथ्स खंयच्यान पयशे येयले हेवूय पुलिसांक एक हो जबाब दिवपा पडटा हे आन्सर करपाक कित्याक तेणी सांगला ही काणी की ताका स्टेशनार दवरला म्हण ट्रॅप करून सो तांकां हेजेर आन्सर दिवपा पडटा की ताका खंयच्यान पयशे मेळ्ळे डेली खर्च करपाक कित्याक आज तुमी पळयता तुवें ताका पळयला हाजे पयलीं तो आसा तसो आहा कोणूय स्ट्रेसान आसता कोणूय रेल्वे स्टेशनाचेर न्हिदपा पडटा जेवण ना खाण ना सारकें ना त्या टायमार बारीक जावपाचो पण तो आसता स्पीड आहा कपडे चकचकीत आहा सो खंयच एंगलान सांगपाक शकता आमी की तो खरें रेल्वे स्टेशनार न्हिदतालो म्हणून आनी न्हिदतालो देखून जाल्यार आनी ताचे जेवण खाणाचे आनी ट्रॅव्हलिंगाचे बंदोबस्त कोण करतालो हो एक प्रश्न ते आन्सर करपाक जाय कसलीच काणी उबी केली म्हण जायना सांगपा म्हणल्यार आनी सांगपाक 5-6 म्हयने तांकां कित्याक लागले ताका अरेस्ट करपाक तो इतलो व्हडलो फ्युजिटीव न्हू की सारकें टोटली ब्लँक जावपाक तांचे नदरे वयला सो कितें म्हणटा हाजे फाटल्यान कितें दिसता आमकां खंय तरी दिसता हाका पॉलिटिकल खंय तरी हें आशिल्लें सपोर्ट आशिल्लो त्या खातीर ताका कोण हात लायनाशिल्ले आनी ताका अरेस्ट करनाशिल्ले आतां आनी एक डावट कितें जाता पळय आतां जेन्ना तुका सस्पेंड केलो सस्पेंड करून तुवें रिपोर्ट करचो पडटा फॉर सर्वीस तो रिपोर्टूय करना सो रिपोर्ट करना ताका नेक्स्ट तुगे स्टेप आसता ताका टर्मिनेट करपाक तें सुद्दां आलना ना पूण आमी ह्याच हातूंत आमचो चेअरपर्सन आसा मडगांवचो दामू शिरोडकार तागेलो इंटरव्यू घेतिल्लो तर तो म्हणटा की आमी ते लिगल ओपिनियन घेवपाक आयल्या कितें करप शक्य आहा कारण तो म्हणटा की 17.5 लाख हे जावपाक जाय रिकवर जावपाक जाय आनीक ते जर रिकवर जातले जाल्यार अशें स्टेप्स घेवन जावचे ते लिगल ओपिनियन खंयचे एडवोकेटान सांगलें ताका टर्मिनेट करप ना वा अरेस्ट करप ना म्हणून खंयचे एडवोकेटान सांगलें मातशें आमकां नोटींग दाखोवन दी ताणें लिगल ओपिनियन दाखोवन दी सगळें तोच सांगता तो सांगता आपूण एक्सपोज केलें म्हण हरशीं सांगपा म्हळ्यार तांकां मे म्हयन्या पासून खबर आशिल्लें ते पयशे येवना म्हण पूण ते ओगे बरें आशिल्ले समजलें आमी जेन्ना 10 तारखेर 10th जून आमी RTI एप्लिकेशन घातलें कित्याक आमची खबर मेळ्ळी की आमी मागले कितले पयशे येवपा आसा कितले पयशे दिल्या कोणी कलेक्शन केलें सगळें डिटेल RTI मागली ताजे उपरांत 13 जून तांणी प्रेस कॉन्फरन्सान सांगला की अशें जाल्लें आहा म्हण जे पर्यंत सपोज आमी ते लेटर घालनाशिल्ले जाल्यार ते तशें उरतालें 15 समजलें सो तूं तेम एक्सपोज केलें ओके तूं एक्सपोज केलें पूण केलें तेजे उपरांत कितें हाडले पयशे पडते परतून तूं सांगता जो सोंपो कॉन्ट्रॅक्ट जो डेली डिपार्टमेंटली चालू आसा तीय सांगता तो की थिंगाय रिपोर्ट जायना म्हण सगळे पयशे जाल्यार तुवें ते हाडपाक कितें स्टेप घेतले काय ना तोच सांगता पूण एक्शन कांयच ना सो हातून तुमी तुमचें एबेटमेंट आहा दिसता हातून ह्या सगळ्यान सर्वीस रूल कितें सांगता सर्वीस रूल सांगता दॅट सो एंड सो इज द लायन ऑफ एक्शन against any misappropriation by a staff. This is the line of action. You cannot deviate from that. जे तुगे सर्वीस रुल्स आसा तेच तुवें करपा जाय तूं सांगपाक शकना लिगल ओपिनियनान कोण सांगला तेका अरेस्ट केल्ले जाल्यार पयशे मेळपा ना म्हणून तें तुजी प्रॉब्लम न्ही जो सर्वीस कंडक्ट रूल आसा तें तुवें फॉलो करपा जाय सगळें आतां हो जो इश्यू आसा जो 17.5 लाख ताणें खाले म्हणटे ताजे भायर ताणें ते
आनीकूय हाजे कितें तें आमचे फोनाचे पयशे डायवर्ट केले आपल्याच्या हातूंत भितर. सो हो योगेश शेटकार म्हणटा आशिल्लो सादो LDC, ताजे कडेन पयशांचो वेव्हार करपाक दिलो कोणें, हो एक प्रश्न. अनऑथोरायज्ड म्हणजे शक्य. आनी जर कोणें दिलो आसत जाल्यार ते जे कोण हे आसात इन्चार्ज आहात ते जबाबदार जायना. पयले सुवातेर जेन्ना कॅश जे ट्रान्झॅक्शन आसता, हय, चीफ ऑफिसराचो जावं अकाउंट सेक्शनाचो कायदो आसता, डेली कॅश लेजर चॅक करून तेजे सायन मारपा आसता. सो जेन्ना उमकें कलेक्शन जालें म्हण तुमकां खबर आसा आनी तो रिपोर्ट जालो ना, तुगे ट्रेजरी येयलो ना, तूं बेश्टोच ब्लायंडली सायन मारता. तूं विचारप आसता न्ही. आतां मे म्हयन्या फेस्त जाला, जून म्हयन्या सुद्दां तूं नेली 30 दीस तूं विचारीत ना हे पयशे गेले. सो कोणाक गुन्यांव जाता? इवन जे ऑफिशियल आहा तांचो. इवन ऑफिशियल न्ही खरें म्हाका दिसता ऑफिशियलाचोच मेन गुन्यांव दिसता. समजलें. सो दे आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल. आनी इवन ते हे जो ते पेमेंट आसलो तो वायफायाचो तो आनी खंयच्या अकाउंटां वयता, हातून बी स्टाफूच रिस्पॉन्सिबल न्हू फायनल. सो अकाउंटांत म्हाका दिसता ह्याच कंपनीचें नांव दिसता सिमिलर नाम जे ह्या कंपनीक डायवर्ट जाल्या ते वायफायाचे पयशे. समजला. म्हणजे कशे भाशेन ते सगळे अंडर द नोज ऑफ ऑथॉरिटीज हे चलताले ते हेजेर दिसून येता. सो आमकां तें काय ना, जे पयशे म्युन्सिपालिटीचे ते खंयच्यान जाल्यार रिकवर जावन रिकवर जावपाचे बरें आहा, रिकवर हांवें जालेच. पूण एक म्हाका सांग, जेन्ना अशें जेन्ना ऑफिसर इन्चार्ज आसता ते जर आपल्याले काम सारकें करनात, तांचेर एक्शन जावपाक नाका? जावपाकूच जाय. जायना कित्याक? त्या खातीर आतां पळय आमकांच पयशे लॉ सांगपाक की चीफ मिनिस्टराक आनी चीफ सेक्रेटरीक आमी 3 लेटर केली, तेन्नाच हे खंय तरी मुखार पावला. 3 लेटर केली. आनी चीफ सेक्रेटरी द विजिलन्स सेक्रेटरी बी 3 लेटर केली की हाजेर एक्शन कित्याक जायना काय म्हण. कोणाचेर? ते ऑफिसरांचेर. हे जे सगळे प्रकरण जाल्लें, फ्रॉड जाल्लो आहा तो. आनी टायम टू टायम आमी पॉयंट आवट केला खंय हें जालां, कशे भाशेन मिसयूज जाल्लो आसा. हे सगळे आमी त्या लेटरान घातला, 3दा. समजला. सो इतली पावटी सांगपा पडटा चीफ मिनिस्टराक आनी चीफ सेक्रेटरी हें जायना म्हण. सो जे कोण रिस्पॉन्सिबल आहा तांचेर एक्शन जावपाकूच जाय. आनी गरज पडली जाल्यार मागीर तांचे कडेन रिकवर करपा पडटलें तें. कित्याक फायनली जो लॉस म्युन्सिपालिटी जाल्लो आहा तो भरपाई जावपाकूच जाय. ना आतां तूं म्हणटा तें अशें लॉस जालें हें जालां. जर आतां योगेश शेटकार तागेलें जर फायनान्शियल जर पळयलें जाल्यार आय थिंक ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे दॅट. रायट. सो आतां हे पयशे जर वसूल करपाक कोणा कडल्यान करपाचे? whoever is responsible, if the government cannot recover, account officer and chief officer, then account officer, then chief officer. If they are responsible, it has to be shared by them also. Yes, the losses are there. You cannot put the public exchequer in loss. So अशें आनी अशें जालें ना जाल्यार तुमचे स्टेप कितें आसता? आमी हाजेर सामकें मॉनिटर करूच आसतले. गरज पडली जाल्यार आमी कोर्टान सुद्दां वचपाक आमी फाटीं सरपा ना. कित्याक इट इज गव्हर्मेंट फंड, इट इज पब्लीक. आनी जे पर्यंत कोणाचे एकट्याचेर हे भाशेन हें जायना, पनिशमेंट जायना न्ही, ते पर्यंत हें चालू उरतलें. म्युन्सिपालिटी कितली सुमार फ्रॉड जाता तेमकां खबर आसा. डेली बेसिसाचेर जाता. खंय नाल्यार खंय फ्रॉडूच मेळटा आमकां. समजलें. सो तें खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी बंद जातलें जाल्यार ताचेर एक्शन जावपाक जाय. पूण वायट दिसता लॉ म्हणजे म्हाका सामकें म्हाका तें काडपा नाका पूण काडपा पडटा. आमी लास्ट टायमूय हांवें म्हणिल्लें मडगांवचो आमदार हाणें आज पासून एक उतर काडून ह्या फ्रॉडाचें. आज तो एरेस्ट जाल्लो तेन्नाय पूण तूं सांग न्ही म्हाका हाजेर कांय संबंद ना म्हण. हें पूण सांग मरे तूं एक उतर काडना. तुजें कावन्सल जावन तुजें कावन्सल आसा हें आतां मॉडल मार्गांव म्हणटा तुमी. असलो मॉडल करप्शना मॉडल दाखोवपाक सोदता तुमी. सो तुजें आज पासून तूं मॉडेल मडगांव ओपोजिशन जे ते फॉवर्ड आशिल्ले तेय कांय तेय न्हिदल्यात. ते कित्याक लागून न्हिदल्यात? एक्झॅक्टली. सो तेमी बी प्रश्न करपाक जाय. तेंचोय कायदो जाता सांगपा म्हळ्यार की फायनली फेरी जाता फातर. ताजे फाटल्यान कितले हे जाले कावन्सील मिटींग जाल्यो. एकय कावन्सील मिटींगेक सिरियसली सब्जेक्ट येना. सिरियसली सब्जेक्ट वचत ना. हें काडीत ना कोण. सो हे ऑल 25 कावन्सिलर्स आर ऑल्सो अकाउंटेबल. फायनली इट इज पब्लीक मनी. फाल्यां तुमी पयशे कमी पडटा म्हण लोकांक टॅक्स वाडोवपा रेजोल्युशन घेतात. पूण हे जे तुमचे पयशे आहा ते तुमी रिकवर करपाक सोदना. आनी हें चलता पयशे आतां पळयत सोप्याकूय बी 2,39,000 वेवर दिलो. त्याच फेस्ताचेर जेन्ना सोपो कलेक्शना टेंडर आशिल्लो सेपरेट. लास्ट टायम सांगिल्लें हांवें एक रोड कॉन्ट्रॅक्टराक टेंडर दिला. कळ्ळां. रोड कॉन्ट्रॅक्टर होम कन्स्ट्रक्शन पूण तो हरशीं रोड करता, दामर घालता, गटर बांदता. पूण ताका सोप्या कॉन्ट्रॅक्ट दिला पूण कलेक्शन बोलताच करतालो. हें आख्खें मडगांवभर खबर आहा कोण कलेक्शन करतालो आनी कोणाचे मनीस ते.
खंयच्या आमदाराचे म्हणजे सगळें खबर आसा. आनी त्या टेंडर जेन्ना जाल्लो तेन्ना क्लियर कट बरयल्लें की तुका फेरीचे सोंपो कलेक्शन करपाक रायट ना. मागीर एग्रीमेंट सायन केल्लो, त्या एग्रीमेंटाचेरूय बरयल्लें क्लॉज नंबर 6D की तुका कसलेच रायट ना फॉर कलेक्शन ऑफ सोंपो फ्रॉम फेरी. ओके. आनी ती आपणाक कलेक्शन करपाक मेळना म्हण आपला लॉस जालो म्हण तो लेटर करता म्युन्सिपाल्टीक आनी म्युन्सिपाल्टी ताका 2,39,000 माफ करता. पण एक इतले जर सगळे आसा DMA म्हणून एक जे कितें आसा हय DMAकूय लेटर दिली. ते कितें करता? DMAक लेटर दिली, जोक आयकूया आतां. DMAक लेटर दिली आमी आनीक 1 म्हयनो उपरांत RTI घातली. आमी जितून कंप्लेन दिला तेजेर एक्शन कितें जालें काय म्हण ते आमकां RTIक आमकां हें दिता, डॉक्युमेंट्स दिता. म्हजोच लेटरा कॉपी हांवें दिल्ली ती तेजेच म्हाका कॉपी दिता. हें एक्शन आतां कितें कसलें फकाणें म्हळ्यार तें लेटर कवरींग लेटर करून तेणी म्युन्सिपाल्टी धाडला कायंडली सबमीट एक्शन टेकन रिपोर्ट विथीन 15 days. पूण जालो म्हयनो कांयच ना, त्या परतून रिवर्टूच करना म्युन्सिपाल्टी म्हळ्यार केन्ना. अशें जर आसा दोश कोणाचो? सगळेच पळयत जाल्यार दोश कोणाचो? सी फायनली इट इज अंडर द गव्हर्मेंट. डबल इंजीन म्हणटातूच आनी आनी एक इंजीन ह्या गव्हर्मेंटाचो ट्रिपल इंजीन म्हणटात. सो ऑल सो म्हाका दिसता कडेन म्युन्सिपाल्टी स्टेट गव्हर्मेंटाक कॉम्पिटिशन करता आसतलें. होलसेल करप्शन जाताच स्टेट लेवलाचेर. सो म्युन्सिपाल्टीकूय खंय तरी दिसता आसतलें आमी कित्याक फाटीं रावचें काय म्हण. सो आतां अशी जर मडगांवची परिस्थिती आसा मडगांव पालिकेची जाल्यार मडगांवकारांनी कितें करपाचें? मडगांवकारान पयलीं त्या जागी जावपा जाय. आमी हें परतून आमी हें उतर मोडीत रावतले की तांचे टॅक्स पेयराचेर दुसरे पोळी भाजतात, दुसरे आपले पॉलिटिक्स सादतात, असले करून जे प्रोटेक्शन दिवन लोकांक लुटपा दिता. समजलें? हें मडगांवकारान जागी जावपा जाय की तांचे टॅक्स पेयराचेर आपली पॉलिटिक्स करतात. समजलें? वीच इज टोटली रॉंग. तुमी कोणा हेल्प करतात इट इज डिफरंट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पब्लीक एक्सचेकर ऑर पब्लीक टॅक्स मनी. हें खंय तर सामकें रॉंग. आमकां कशेंच मान्य जायना हें की म्युन्सिपाल्टीचे टॅक्साचे लोकांचे टॅक्साचेर तुमी दुसऱ्या फायद करून दितात. सो आनी आतां मडगांवकाराक जागे करपा खातीर तुमी कितें करतले काय म्हणून? आमी आतां अवेरनसूच करतात. आतां लोक कशे जागे जाता ते लोकांचे कॉन्शियस आसपा जाय. कित्याक ह्या 30 वर्सांक आमकां कितें सुमार मडगांव बरें मेळ्ळा हें चिंतपा जाय. मडगांव एज इट इज सामकें हें जाल्लें एक स्लम टायप जावपा लागला. सामकें कसलेंच इम्प्रुवमेंट ना. हें सगळें खबर आहा. वयल्यान अननेसली बर्डन उरता. सो आमी मागता की मडगांवकारान जागे जावचे आनी खंय तरी रियलायज जावपा जाय, आपली कॉन्शियस जागे करचे की हें जें चलता, जे रिप्रेझेंटेटीव आमचे आसा ते खरें आमचे खातीर हें करता वावरतात काय आमकां आनिकूय हें फोंडान घालपा सोदता काय. सो ह्या ताजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. एक सावयन सांगलें तशें मडगांवचे जर पालिकेचो जर कारभार पळयलो जाल्यार कोणाचो पायपोस कोणाक ना अशे तरेची परिस्थिती आसा. कोण पयशे खाता, कोण आरोप जायत आसतात. मडगांवाक जे जे व्यापारी आसात तांकां ट्रेड लायसन्स नात. ते म्हणजे अक्षरशः मडगांव पालिकेक लुटतात अशें म्हणल्यार ताजें हें जावचें ना. पूण ताचेरय कोण एक्शन घेना. आनी हाजे फाटल्यान आनी एक कारण म्हणजे की हातूंक जरी पालिकेक पयशे मेळनात जाल्यार तरी आसतना जे कोण कन्सर्न जे नगरसेवक आनी हे आसा ते आपल्याक जशें जाय तशें करून घेतात अशें आसा, असो आरोप आसा. सो तो तुका हें जावच ना. पूण एकंदर स्थिती जर पळयली जाल्यार मडगांव पालिकेची स्थिती जी आमची A दर्जाची म्युन्सिपाल्टी आसा ताजी आर्थीक स्थिती डळमळीत जाल्या आनी प्रशासनूय डळमळीत जाल्लें आसा. सो ह्या हाजेर आतां आमी सदांच ह्या माध्यमांतल्यान सदांच हें करतात की आतां ह्या मडगांवकारांनी किंवा लोकांनी हे आतां इश्यूज घेवन ताका ते फुडें कशें व्हरपाचें तें पळोवपाक जाय. हांवें तुका तूं हाजे पयलीं आयले तेन्ना अजुनूय मडगांव पालिकेक अजून पेंटाचो हें येना. टेंडर केला स्टार्ट जाता. सो अशी जर हे आनी ती जर म्युन्सिपाल्टी सद्दां पळोवन जर मडगांवकाराक रडूंक येना जाल्यार तो मडगांवकार न्ही म्हणपाचो. सारकें. सो आतां मडगांवकारांनी आपूण मडगांवकार हें सिद्ध करपा खातीर कितें तरी करपाक जाय. आनी अशें जेन्ना अशें भानगडी जातात किंवा येतात ताजेर आतां मडगांवकारांनी एक वॉच डॉग जावन कांयच न्ही म्हणून जाल्यार एटलिस्ट क्वेश्चन करा तुमचे रिप्रेझेंटेटीव बाबा हें चलता कितें क्वेश्चन सुद्दां करपा फाटीं सरतालो. सो आतां ताका लागून म्हणटा हांव नागरिकांनी आतां प्रोएक्टीव भुमिका घेवन वॉच डॉगाची भुमिका जे तुमचे शॅडो कावन्सील करता ते आतां प्रत्येक नागरिकांनी करचें अशें म्हाका दिसता. सो एक म्हणटा प्रत्येकाक आपल्याच्या शारा विशीं मोग आसतलो अशें आमी हें करया. सो मडगांवकार ही आपली जबाबदारी
पेलतले किंवा पेलपाक फुडें येतले ही आमी एक ह्या पॉझिटिव्ह नोटाचेर ही एक चर्चा थांबोवया. सगळ्यो देव बरें करूं तुमकांय तुका देव आनी सगळे जे आमचे पळयता आहात तांकांय देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.